सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवाष्णभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोऽस्तु ते जयतां सुरतो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनमोहनौ दिव्य वृन्दारण्य कल्पद्रुमाधा श्रीमाद् रत्नाकरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयेश्वरः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण अनंत धन्यवाद पारिजाता माताजी तुम्ही भक्तीनं भावपूर्वक जाऊन मंगळाचरण सांगल्या मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण
आज आमगेल चुडीचे पूजेची होस्ट आसाची श्रीमती माया अरविंद मालिया माताजी बेंगलोर तकून हरे कृष्ण माताजी तांगेल चुडी पूजेची पूर तयारी जाला अशी दिसता पळोवन तशीच आमगेल उठासाची श्रीमती रश्मी नायक माताजी मंगळूर तकून हरे कृष्ण माताजी तुमगेल व्हिडिओ ऑन करेत तुम्ही रश्मी नायक माताजी आता तुळसी आरती सांगू आमगेल उठासती श्रीमती वर्षा प्रशांत माताजी आणि वृंदाष्टकम सांगू श्रीमती नंदिनी किनी माताजी माताजी तुम्ही पूजे स्टार्ट करेत हरे कृष्ण रश्मी नायक माताजी तुमगेल व्हिडिओ ऑफ अस हरे कृष्ण पूजे स्टार्ट करेत वर्षा प्रशांत माताजी तुम्ही तुळसी आरती सांगूवेत अत्त स्टार्ट करचिवा वही वही माताजी वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः जे तुम्हारा शरण लोई तारा वांच पूर्ण होई जो तुम्हारा शरण लोई तारा वांच पूर्ण होई कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः मोर ये अभिलाषी बिलास कुंज दियो वासी मोर अभिलाष बिलास कुंज दियो वास नयन हेरी बो सदा जुगल रूप राशि नयन हेरी बो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः तुलसी
कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। एई निवेदना धारो सखीरनुगत करो। एई निवेदना धरो सखीरनुगत करो। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे कोई यही जे मोर होई। दीन कृष्ण दासे कोई जय जय मोर होई। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जैन भासी। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जैन भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे।
जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी। श्री तुलसी महारानी की जय, वृंदावन महारानी की जय। हरे कृष्णा। वृन्दाये तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु विष्णुभक्तिप्रदे भक्ति देवी प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो सत्यवते नमः। नमो नमः। वृन्दाये वृंदाय तुलसी तुलसीदेव्याय देव्याय प्रियाय प्रियाय केशवस्य च केशवस्य च विष्णु विष्णुभक्तिप्रदे भक्ति प्रदे देवी देवी सत्यवत्ते नमो सत्यवते नमः। नमो नमः। वृन्दाये तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावष्टकम सांगो कमगलोटस వచ్చి శ్రీమతి నందిని కిడి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ हरे कृष्ण माताजी। गांगेय चांपेय तडित्विनिन्दी रोची प्रवाहसन पितात्मवृन्दे बन्दूक बन्धु द्युतिदिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बाधरोद्वितरमन्दहासे नासाग्रमुक्ता द्युतिदीपितासे विचित्ररत्ना भरणाश्रियाढ्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्रा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधव केलिकुञ्जा मत्वादिबिम्बार्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयद्यूतेन निकुञ्जयोर्नोर् अत्युक्तयो केलिविलाससिद्धि त्वत्सङ्गभङ्गम् केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशाङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सात्वत तन्त्रविधिर्लीलाभिधान किल कृष्णशक्ति तवैव मूर्ति स्तुलसीन्द्रलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्मै क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठित्वा वृन्दावनाधीश पदाब्जभृङ्गा सप्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थम् इति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुराकृतं वृन्ददेवाष्टकं सम्पूर्णं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आज आम्ही श्रीमती माया अरविंद मल्य माताजी तांगेल घरा वचून आम्ही तांगेल चुडी पूज पळयली आमगेले घरा बैसून तांगेल घरचे चुडी पूज पळोवच भाग्य आमकां मेळ्ळेलें आसा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी। तशीच मंगळूरात कुनो रश्मी नायक माताजी तांगेल घरचे चुडी पूज पळयले भारी खुशी दिसली माताजी। अशीच प्रतीची श्रावण महिन्यांत तुम्ही येऊन वर्च्युअल चुडी पूज करको म्हणून हांव निमून घेता मस्त खुशी दिसले। पळया तुम्ही कितले इजी आसा वर्च्युअल चुडी पूज करचे जस्ट एक व्हिडिओ ऑन दवरून तुमगेले क्रमारी चुडी पूज करचे तुम्ही पुढे तकून कशी कोर नायल्यांगी तेच क्रमारी जस्ट एक व्हिडिओ ऑन दवरून पूज करचे
पण होस्ट करूक इच्छेसकी नेक्स्ट 8 तारीखे आसा 5 तारीखे आसा 17 तारीखे आसा आणि 22 आसा तुम्ही होस्ट करूक मेगेलें नाव दिवेत म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. तशीच आज आमगेले कीर्तन सांगिले श्रीमती वर्षा प्रशांत माताजी आणि श्रीमती नंदिनी किनी माताजी आणि श्रीमती वारिजा कामत माताजी तांकां अनंत अनंत धन्यवाद दिता. भारी चंद कोण श्रद्धेन भक्तीन एक भावपूर्वक जावन कीर्तन सांगितलं असतं. मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार येऊन सेवा दिवका म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. आजी आमगेल उठासाची प्रवचन दिवच्याक वरिष्ठ वैष्णव हरग्रेस जानकी भक्ती माताजी आणि हिसोलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाल डिसायपल जावन आसाची सगळ भक्त वृंदाल तर्फे नाव तांकां पूर्वक स्वागत करता. दंडवत प्रणाम माताजी. आज त्यांनी हाऊ टू केअर फॉर तुलसी ए टॉपिक अँड पॉटिंग आमकां प्रवचन दिताची. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. मेगेला वॉइस क्लियर आसा? वही माताजी. हरे कृष्ण. हॅलो हा उलयला लायक पडटा? वही माताजी. थँक्यू थँक्यू भारती माताजी. आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले पुराय मेगेल कशी वरिष्ठ आशिल्ले आमकां तशेंच मेगेल समुदायाचे तशेंच मेगेल कशे धाकले सगळ्यांक मेगेल नमस्कार. से चुडी पुजे वर्च्युअल चुडी पुजे आयडिया सखीचंद माताजीन आमकां लास्ट टाइम सांगले की कशें आयले मागीर प्रति रिच्युअल कशें स्पिरिच्युअल करत हाजे विशीं आमकां कृष्ण कॉन्शियसनेस शिकयता. तशें त्या आधारार त्यांनी हे वर्च्युअल चुडी पूज चाल केलेले. हे आमगेल सगळ्याला एक नमुने सौभाग्याचे प्रत्येक ताकतागेल घरकाड्या चुडी पुजिता आणि ताकतागेल संबंधिका ते गुडतात ते चुडी वांटिताची जाल्यार एक वर्च्युअल चुडी पुजेचे जे आनंद आसा ते एक विंगड आसा. हे सौभाग्य आमकां भागवत पुराण कोंकणी टिमान दिलेलें आसा. ताचे खातीर मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच ही हाजे फुडें आमी आयकलें की तुलसी विशयान ती कितले तिगेल इम्पॉर्टन्स कसले ती कशी अपियर जाली मागीर तिगेल अवतरण कशें जालें. एक आता मी हांगा भारतांत आमगेलो जन्म जालेलो आसा म्हूण आमी मस्त भाग्यवान आसत म्हूण येता. एक्चुअली सब भूमी गोपाल की म्हणजे सकड गोपालालीच भूमी आसा त्यामुळे सकड जन तशी भाग्यवान आसाची जाल्यार ही भारतांतू ज्यांनी जन्म आयले तांकां सौभाग्य मेळ्ळी. हांगा जे सनातन धर्मा कल्चर जे आसा संस्कृती आसा ते पूर्वापार दाखवून आमकां मेळ्ळेलो आसा. या वेद शास्त्र भगवद्गीता हे सगळें पठन प्रत्येक घरांत सगळ्यांक हे गोत आशिल्ले विशय मरी मस्त उणी अशी जाण मेळटली की जांकां कृष्ण कोण म्हणून गोतना. पण तीच ह्या भारता भायर आमी पळोवचे गेल्यार अशी कितली जाण मेळ्ळ्यो साध्य की जाणी कृष्णान नांव समेत केन्ना आयकना. आता श्रीला प्रभुपाद आणि वरिष्ठ वैष्णव आणि त्यांनी सकट जे प्रयत्न केला त्या प्रकाराने कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्त फार रीच झालेलं आसा. त्याच्या निमित्त कृष्ण आणि कृष्ण भक्ती सगळीकडे पावील असं जे चैतन्य महाप्रभून सांगितलं की पृथ्वीचे आचे नगराधिग्राम तशी ह्या कृष्ण भक्ती पुरा सगळीकडे हे पावील असं मोस्टली जाल्यार भक्त आणिके सकडाला पावो का म्हणून प्रयत्नार आसाची. तशीची प्रयत्न आमगेल GSB समाज जो कोंकणी उलयतल्यांक तरी हे भागवत पुराण कोंकणी मस्त प्रयत्नशील असता. जशी भगवद्गीता भागवत नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन नेक्टर ऑफ डिवोशन आणि असे पुराय जे भक्ती विषयक शास्त्र आसत जे आमकां मार्गदर्शन करता ती कोणाल भक्ती करता आणि ती भक्ती करता जाल्यार कशी करता त्या पुरा शिकोवचे खातीर तांणी सदैव प्रयत्नशील असताची म्हणून ताजे खातीर तांगेल तितले धन्यवाद केल्यार नुकतो. आणि अशीच तुलसी देवी महात्म्य आमकां आमी एक रिच्युअल म्हण करूं पुरो ती पण तिगेल इम्पॉर्टन्स कसले आणि ती जरी एक प्लांट रुपार आमगेले आसा एक झाडा रुपार आमगेले आसा तशी ते ऑर्डिनरी झाड म्हणजे खंयचे विंगड खंयचे एक रोंप लायलो आमी ताका एक शोभे झाड म्हणून लायताची मस्त कडेन जावका तशी शेप दिवचे खातीर आमी वाटेल तशी त्या कट करताची तशी पुरा आमी त्या कॅटेगरी आमी झाड लेखू जायना तिका स्पिरिच्युअल इम्पॉर्टन्स कसं म्हणून आमकां कळलेलं आसली निमित्त आमी मस्त केअरफुल असो का तिगेल निमित्ती आमकां भक्ती मेळची. जशी चंद्रशेखर आचार्य तांगेल भजन सांगताची की 56 भोग आणि 36 व्यंजन समेत एक तुलसी पत्र दवरल्याशिवाय कृष्ण कसली स्वीकार करनाके. तिगेल महत्व कितलें आसा. ऍक्च्युली जशी म्हणटा ती राधाराणी कृष्णा खातीर भोगल्यात मागीर यशोदामाई तिगेल प्रयत्न सदैव आशिल्ले की मेगेल कृष्णाक सकट बेस्ट जावका ताका सगळ्याले सांग आशीर्वाद मेळटा तागेल म्हणटा खंयचे प्रकारचे वायट येवचे नजो अनारोग्य आनी केन्ना जावचे नजो
तेन्ना तांकां गोत आशिल्लें की राधा रानीक एक ब्लेसिंग्स मेळ्ळेलें आसा की ती रांदप केलेलें कोण खावेता की तांगेल आरोग्य समव्रता म्हणून त्यांनी राधा रानीक सदैव तांकां अप्रोच आशिल्लें मागीर कृष्णा खातीर कसले सांग सांग करून दी तशी राधा रानी ऑलवेज शी इज इन टू सर्वीस ऑफ लॉर्ड कृष्णा आणि तांगेल त्या रांदपाचें आनी एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार तांणी आज केलेलें जे रांदप आसा जे कसं आयटम तांणी तयार केला ते वापस रिपीट जायना त्या नेक्स्ट टाइम करतना विंगड आयटम हे केदनाय रिपीट जायना आमगेले कशें म्हळ्यार विकली आमगेले एक प्लान आसता पुरो 15 डेजा प्लान आसता पुरो पण ते केलेले आयटम वापस रिपीट जाता अशें आमगेले ते साधना जाल्यार ह्या अशी राधा रानी तांगेल खातीर भोग तयार करता जो जगन्नाथपुरी आमी आयकताची कशी लक्ष्मी देवी एका वेळी एक पॉट दवरलेलो आसता आनी बागील बंद केले नंतर ऑटोमॅटिक लक्ष्मी देवी तांगेल सेवा करता आसता जगन्नाथाली कुकिंग सेवा तर अशी भोग जेन्ना कृष्ण मेळटा तेन्ना आमच्या सगळ्यान कसं एक कृष्णा तयार केले म्हळ्यार कृष्णाक कितले त्या भोगाचे अट्रॅक्शन आसतलें जाल्यार तो भक्ती भाव जनार्दन म्हणटा ती भाव स्वीकार करता तागेल आमी आयकलेलें आसा ती की कशी आमगेल एक प्रत्येक इंद्रियांक एक कसं म्हणटात आमी एक प्रत्येक दिलेलें आसा डोळे हे पळोवचे खातीर आसा नाक आसा ते आमी परमळ घेवचे खातीर श्वास घेवचे खातीर आसा ते प्रत्येक अंगाक एक एक काम दिलेलें आसा पण कृष्णाले हे दिव्य आसा जे शरीर आसा ते दिव्य आसा त्यामुळे प्रत्येक इंद्रिय तांगेल खंयचे इंद्रिय काम करू शकता जशें आमी खंयचे भोग देवाल्या दवरल्यार अशी ना की देवान ते हात घालून ते प्लेट पुरा क्लीन करून आमकां मेळटा म्हळ्यार ते जेवण स्वीकार करले अशी ना देवान दृष्टी घालून तो ते भोग स्वीकारू जाता तातूंत भक्ती तो घेता कारण राधा राणी लक्ष्मी म्हणजे कुकिंग काम म्हाका तरी साधना तरी तांतून आमगेली प्रीती कृष्ण स्वीकार करतगे पण जाल्यार ते भोग स्वीकार कर जाल्यार ताजे तुलसी पत्र शिवाय तो स्वीकार करना त्यामुळे आमी लेख येता की कितली महान आसा तुलसी महाराणी वृंद देवी तर चुडी पुजन तांणी एक सिरीज सुरू केला की हाऊ टू टेक केअर ऑफ अ तुलसी देवी ह्या सिरीजान तो आयची टॉपिक आसा कशी आमी ताजे माती आमी कशी दवरका आनी खंयची सिलेक्ट करता तशीच खंयचे कुंडी आमी कुंडी म्हणटात पॉट तांतूं आमी तुलसी रोपण करताची तर त्या कशी सिलेक्ट करता वगैरे हाजे विशयन आयचे टॉपिक आसा ऍक्च्युअली मेघल कसले योग्यता नाही या विशयन प्रॅक्टिकल अनुभव मेघल मस्त उणे आसा जाल्यार पण एक सेवा रुपारी हांव सांगू प्रयत्न करता हाऊ टू टेक केअर ऑफ तुलसी देवी म्हणून एक हँडबुक आसा तुलसी देवी हँडबुक एक अवेलेबल आसा श्री नंदनंदन दास हांणी बरयलेलो आसा ताजे विशयन तर ह्या टॉपिका विशयन जे रेफरन्स दिलेले आसा त्या बेसिसार हांव तुमचे सांगचे प्रयत्न करता अशी त्या प्रॉपरली ते टॉपिक प्रिपेअर करून येद्रा सांगू कष्ट जाता हांव वाचून सांगचे प्रयत्न करता तर ह्या सॉइल कॉम्बिनेशन कशें आसता म्हणटा न्हू सांगील प्रकार तर आमी मार्केटात दाखून खंयचेय ते सॉइल तुलसी रोपण करचे खातीर खंयचे हाडचे पशी ते होममेड असले लायक ते घरगुती म्हळ्यार आमगे लोकल एरियान तूं खंयची माती मेळटा ती बेस्ट म्हणून तांणी सांगिल्लो आसा आणि तांणी सांगला की ताजे लक्षण कसं न्हय तर ताजे माती कलर डार्क आसूं का आणि ताका चंद पळय आसूं का आणि आमी मुश्टीन थोडे माती घेवन चिके प्रेस केल्यार ताका शेप दवरका मागीर ते बुस जावचे नजो तर तशे टायपाचे माती बेस्ट सगळ्यांत गुड बेटर बेस्ट आसता तर तांणी जे लक्षण दिलेलें आसा त्या टायपाची माती म्हळ्यार बेस्ट माती तशीच तांतूं एक गायन डोळांनी म्हण जाल्यार ते एक भारी चांगलं लक्षण म्हणून तांणी सांगिल्लो आसा आणि खता विशयी कसून सांगला म्हळ्यार खत आमी केमिकल्स आनी घालेल आजकाल जे खत सकड चांग प्रकार फूल मेळका फळ मेळका म्हणून केलो जाण ते केमिकल फर्टिलायझर्स यूज करता ती तुलसी देवी आमगेल भक्ती देवी आमी तिकेला केन्नाय प्रार्थना करता आसतात कृष्ण भक्ती आमकां दी म्हणून आतांची आमी माताजी तुलसी आरती तुलसी प्रेयर आसा त्या पुरा आयकल्ली ती त्यामुळे तशी प्रे करतना आमी तिका केमिकल स्प्रे आनी करूं नजो ती एक आमगेल खातीर आराध्य आसा कृष्ण भक्ती प्रदायिनी आसा तर तशी भाव दवरून आमी तांकां केमिकल फर्टिलायझर जावन तशें कसले यूज करूं नजो तर कसो यूज करता हांव तुका कशें सांगला म्हळ्यार आमी गायचे शेण यूज करूं येता जाल्यार ते आमी गायचे शेण हाडीत आसतना ताजे ताजा शेण पळय ताका एक नमुने उग्र दर्प आसता
आणि ताजें कारण म्हळ्यार तूं नायट्रोजन कंटेंट ते मस्त प्रमाणात असता आणि नायट्रोजन जेन्ना चड असता असल ते डायरेक्ट माती तयार करतना तूं ते शेण घाल्यार ते कसं जाता म्हळ्यार ते तुलसी जे आमी रोपण करताची ते तुलसी मुळाक ताजे निमित्त बाद जावचे चान्स आसा तर कसं करता तर ह्या गायचे शेण मेळना तर साबार एक 2 हफ्ते म्हळ्यार 2 वीक ते आमी सारोवन दवरका भायर वतान तूं आणि ते सारोवन दवरले मागीर एक प्रत्येक थोडे दिसान मागीर प्रति दीस जावं एक 2-3 दिसान जावं ते शेण वयर सकयल करता सम धुवकाय उदक सम घालका आणि ताजे नंतर ते प्रत्येक 2 दिसान जावं ताका वयर सकयल करका म्हळ्यार पुरा शेण जे आसा ताका ते वत सम मेळका अशें म्हण तांणी सांगिल्लें आसा अशें 15 दीस ते सेट जावचे लागता तेन्ना तातूंत नायट्रोजन जे कंटेंट आसा ते प्रमाणात येता आणि असल शेण आमी गायच्या मातयेंत यूज करूं येता म्हण तांणी सांगिल्लें आसा आणि मारी जे तुलसी मुळाक बाद जावचे नज जाल्यार अशा प्रकारान ताजे यूज करूं येता जावं कंपोस्ट करचे कोण अशी कावडंगाचे कंपोस्ट करचे कोण एक्सपिरियन्स आसत आनी ते केले लायक पण जांकां गोत ना तांणी जे रेडीमेड कंपोस्ट कावडंग जे मॅन्युअर मेळटा ते आमी यूज करूं येता म्हण तांणी सजेस्ट केला तशीच माती खंयचे नमुने आमी सिलेक्ट करूं येता म्हळ्यार एक चांग एक गार्डन खंय आमी पळयल्यार की तातूंत भितर चांग प्रकार फुल्ल लायक कोन्न सकळ विविध प्रकारचे फुल्ल सम प्रमाणात येता आसाची तांगेल जे बाळ म्हणटा आमी ते सम येता आसा तशी गार्डन सॉयल खंय अवेलेबल आसा त्या गार्डन सॉयल आमी यूज करता आणि तातूंत गांयडोळांनी असल्यार ते बेस्ट म्हूण तांणी सांगिल्लें आसा आता केलो कडेन ते अवेलेबल ना म्हूण जाल्यार ते केलो जाण मॉल लाके घेवं साध्य आसा ते गांयडोळांनी पण त्या गांयडोळांनी खंयच्याक लायक म्हळ्यार ते गार्डनांत अशें आमी लावचे आसले तेजे रोपण करचें आसल्यार त्या टायमार मात ते गांयडोळांनी यूज करता आमी खंयच्या पॉटांत लायता ती आमी कुंडींत लायता जाल्यार थंय जर तातूंत गांयडोळांनी ते मेळ्ळ्यार ते वेळेस जेन्ना आमी सान एक रोंप लायता ताजे मुळाक ताजे निमित्त सुद्दां बाद येवं साध्य आसा त्यामुळे आमी एक कुंडींत लायतना आमी ते केअर घेवका ते तांतूळ गांयदोळ आमी दवरचे नज ते नेलार जे माती आसा तांतूंत भितर लावका म्हूण जाल्यार गार्डनांत म्हूण लावका जाल्यार ते गांयदोळांनी असल्यार ती बेस्ट माती म्हूण तांणी सांगिल्लो आसा आणि ते माती तयार करतना कशें सांगला म्हळ्यार ते जे माती बेस्ट माती आमी सिलेक्ट केले नंतर तातूंत थोडे सँड म्हळ्यार वाळू तातूंत मिक्स करता आणि तांतूय कसन की तांणी आमकां सांगला म्हळ्यार हे चडावत बिचार आणि ते वाळू मेळता पण ते वाळून कसं जाता म्हळ्यार ते समुद्राचे मिठा उदक त्या ताका लागले नंतर ते वाळू समेत तातूंत सॉल्ट कंटेंट आसता आणि ह्या सॉल्ट कंटेंट सांग झाडाक ते बाद करता खंयच्या प्रकारचे झाड असो हे सॉल्ट कंटेनरनी ते नवीन रोंप जो आसा ताका बाद जावचे चान्स आसा त्यामुळे ते सॉल्ट ती वाळू यूज करचे फुडें ते सम धुवन घेवका तातूंत सॉल्ट कंटेंट पुरा वचूका ताजे नंतर हे सॉल्ट जे वाळू जे आसा ते आमी माती मिक्स करून आणि तांतूंत हे जे सेट जालेले 15 दीस सेट केलेले जे कावडंग मॅन्युअर आसा त्या सुद्दां तांतूंत चांग करून मिक्स करून तशें ते आमी त्या पोटा भितर आमी ती माती तयार करूं येता तुलसी रोपण करतना आणि आता पॉट खंयचे सिलेक्ट करता तर ताजे विशयन केलो इन्फॉर्मेशनय ह्याची हँडबुकान दिलेलो आसा तांतूंत केलो केअर कशें घेवका म्हूण सांगला म्हळ्यार तुलसी रोंपां आमी एक सान हातूंत लायताची आनी मागीर ताका सम वत सम उदक आनी हदप उडका चड उदक घालूं नज ताजे निमित्त नुकसान जाता आणि मस्त उणें उदक घालूं नज ते पावना तिका त्यामुळे हद प्रमाणात उदक घालता तिका आणि अशी सकळ व्यवस्थित तिका ग्रोथ जावची करतली चांग एनवायरमेंट मेळ्ळ्यार ती वाडून आमकां सदैव आशीर्वाद आणि आमी जे कृष्णाल सेवेक खातीर तिका यूज करतात ताजे खातीर ती सदैव तत्पर आसता कारण ती कृष्णाल दास आसा आमी तिगेले दासत्व स्विकारल्यार आमी तिगेल केअर लायक करून घेतल्यार ती खंडीत आमगेल भक्ती वाडून येवचे खातीर ती आमकां सहाय्य करता आणि कशें सांगला म्हळ्यार
केन्ना आमी चिके फोड जाले नंतर एक सानाची आयदां नंतर आमी सुरवेर एक रोंप लायलो म्हणून लक्या सान्नां कुंडीन तूं तर जशी जशी ती वाढता तशी तशी सकाळ सुदय तिगेल मूळ पसरता वताची पण एक अशी टाइम येतले की जेन्ना ते साधारण एक 7-8 इंचा वयर आयला म्हणून जाल्यार ते तितलेची सकाळ सान आयल्या नंतर तिगेल रूट्स पसरलेले आसाची पण आणि तिका वाडच्या थंय तिगेल रूट्स मूळ स्प्रेड करच्या थंय जाग मेळनासतना तेन्ना अशी टाइम येता की हांतुल्यान आमकां तिका विंगड चिके व्हड कुंडीन तिका लावका आणि त्या टायमार त्यांनी कसं सांगला मारी असल जे टाइम असा की एकान तुल्यान कावण आनेकान तू लावचे त्या टायमार चिके रिस्क असता की ते जे प्लांट असता ते शॉक आवता तर तुलसी देवी आमी कितले केअर करता म्हळ्यार ते ऑब्वियस असं की आमकां अशी जावचे नाका सर ताजे खातीर कसं तांणी सांगला म्हळ्यार की सान्नां आयदनांतल्यान आनेक आयदनां चिके व्हड जाले नंतर आनी वापस आनेक आयदनां अशी मस्तपंत ह्या करचे कशी साधारण चिके व्हड तशी आयदनां तूं म्हळ्यार तशी कुंडीन आमी तिका प्लांट केल्यार घडी घडी जे आमकां ट्रान्सप्लांट करचे अगत ते पळेश ना आणि त्या तिका वाड समग्रोथ जावच्याक ते सहाय्य करतले अशी आणि ते तांतू भितर सांगला की जेन्ना आमी एक कुंडीन तुल्यान तिका ट्रान्सप्लांट करचे खातीर ते आमी तिका भायर काडटाना झगूर जाग्रत मेळ्ळें फोर्सार अशें तांडून काळ्यार कसं जाता म्हळ्यार ताजे रूट बॉल म्हूण आसता सकाळ एक मेन रूट असता आणि ते विंगड तंतुल्यान विंगड सान अशी पसरता वता तर ते तांडून काडटना त्या रूट बॉलाक जेव्हा ते मेन स्टेम जे मेन मूळ असता ताका बाद जायनासतना सायडा दुखून सोडवून काणू चंदायर तिका भायर काणू मागीर तिका ट्रान्सप्लांट करता म्हणून सांगिल्लो आसा म्हळ्यार तिगेल जे मेन जे मूळ आसा ताका बाद जाल्यार मागीर तिगेल विरह कदाचित आमकां सहन करता पडटलो सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल म्हणून तांणी एक आमकां सांगिल्लो आसा आणि ते एकांतुल्यान काण आनेकांतू लायतना कशी जागृती घेवका मारीत एकदम वयर वयरी लावू नजो किंवा ते तुलसी देवीक एकदम सकाळी दवरच्या नजो ज्या हायटार ती आशिल्ली साधारण त्या हायटारी दवरता म्हळ्यार मस्त वयर दवरल्यार आणि मागीर ताका दाण घाल मागीर त्या थंय बरें फंगस जावं शकता आणि मस्त सकाळ गेल्यार तिगेल रूट्साक ते बाद दिता आणि थंय बी फंगस जाता त्यामुळे ह्या आमकां अवॉइड करता ज्या हायटार असो साधारण त्या हायटार समजावन तितलेच डीप तांतू आमी ते तिका रोपण करता म्हळ्यार वयका आणि हे तुलसी ट्रान्सप्लांट करतना खंयचे टाइम बेस्ट सुटेबल म्हळ्यार भर वताक आमी दनपार 12 घंटे वत म्हणटाची 2 घंटे वत जे रणराणी वत असता असल टायमार किंवा हॉटेस्ट सीजन असता एक टायमार की शाक मस्त असता तर असल टायमार ते अवॉइड करता खंयचे बेस्ट टाइम म्हळ्यार सांजे 4 घंटे नंतर वत मस्त मोव जाता आणि मस्त शाक ना असल टायमार ते ट्रान्सप्लांट केल्यार ते बेस्ट म्हळ्यार ते तिका शॉक जावचे चान्स तांतुल्यान उण जाता म्हूण तांणी एक जागृती सांगिल्लो आसा त्यामुळे मस्त हीट आशिल्ली दिसा ह्या ट्रान्सप्लांटाक करूं नाकाचे म्हणून आणि कशें सांगला मारी के रूट्स जे आसा ती ताजे अट दिस टाइम व्हड ते पॉट आमी सिलेक्ट करता समजा रूट बॉल आमी पळयले आसता एक तुल्यान काण दुसऱ्यान तूट करतना आमकां अंदाज येता कम से कम ते उण्यात उणें 2 अड्डेस पट तरी ते दुसऱ्या आयदन ज्यान तो आमी लायताची तांतू तितले व्हड तरी आयदन घेवका म्हणून सांगिल्लो आसा पण अनेक जागृती सांगल्या म्हळ्यार की आमकां घडी घडी ट्रान्सप्लांट करचे नाका म्हणून आमी कंडाटी व्हड सान रोंप लायल्यार तांगेलो अनुभव सांगता की जे ऑथरांनी बरयले नंदनंदन दास की गोविंद दास की तांणी गोविंद दास म्हणून तांणी दिलेले की नंदनंदन दास स्वतःला अनुभव म्हणून ते म्हाका कळ्ळी पण तांणी सांगला मस्त व्हड कंडापटी व्हड आयदनान तुमी एक सान रोंप लायल्यार त्या समेत तिका तितले सपोर्ट करना तिगेल ग्रोथ जावचे खातीर त्यामुळे एकदम सान आयदन तशें न्ही साधारण व्हड घेवका पण कंडापटी व्हडे घेवचे नजो अशें म्हूण तांणी पॉटिंगा विशयन आणि सॉइल कशें आमी ते माती सिलेक्ट करता हाजे विशयन त्या हँडबुका आधारार हांव कसं सांगचे प्रयत्न केला आणि कसं नाही वरला जाल्यार आनी कोणा कसं तांतू चढ गुत म्हणून जाल्यार तांणी सुद्धा शेअर करूं येता
हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुमगेले प्रवचन ऐकून मस्त खुशी दिसल्या. आम्ही इतली परत इंक करणे केद नाही अशी पोरस सॉयल हांवें तशी लेवलार अशें म्हाका चड तांतूय गोतना आम्ही केद नाही. एक न्यावणारे वाजिल्ले तेन्ना ते कळटा. कोणी भक्तान सांगले आमकां अशें मार्गदर्शन केलें तेन्ना आमकां ते ध्याना येता. ताचे मुखार आमी जागृत घेवं. वय माताजी कंटिन्यू माता. युजफुल आशिल्लें तुमगेले सेशनाचे प्रवचन. आमकां आमी केदनाय लेखिल्ल ना की कवडंग घालताची अशी आमी केदनाय लेखिल्ल ना. आनी पोरस सॉयल जावका. मस्त मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन माताजी. तुमगेले मस्त प्रवचन. मस्त धन्यवाद. कोणाकय कसं क्वेश्चन असलं निम्गो वेत माताजी लकी. हरे कृष्ण. म्हाका साधारण तशे विशय हांव सांगता. गोतना ते विशय जाले तो क्वेश्चन हांव मुखार पास करता सिनियर